इंटरेस्टिंग गजाल ज्या पक्षाचे नाव घेनासतना तुवें म्हाका येदोळ एक पॉयंट सांगलो की एक पक्ष आसा जो आमचे टिका करता तो म्हळ्यार हांव नांव घेता तांचें तो म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आनी तुमी जरी धीस ऑर दॅट जरी म्हळें तो तांणी ऑलरेडी आपली कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्यात. धीस ऑर दॅटाची परिस्थिती उरली ना. एक वन थिंग इज रायट नाव सर्टन की ही ट्रायंगुलर जातली. दक्षिणे वेल्यान सुरवात करया आनी उत्तरेक तर स्वता मनोज परब बाब कॉन्टेस्ट करता. कशी जातली धीस ऑर दॅट मागीर जालें ना ट्रायंगुलर. नाही, ट्रायंगुलर करपा खातीर तशें आनी कोणी घालूं येता पक्षाक. प्रश्न हो आसा की हाजे पयलीं तांकां मतां कितलीं पडल्या. सी एसेंब्लीक तांकां 10% मतां पडल्या. खंयच्याच परिस्थितीन एक 22-30% मतां फॉर नॉर्थ ऑर साऊथ गोवा कॅन बी एडेड टू 10% वोट शेअर. सो पीपल हॅव टू वोट वायजली. जेन्ना 10% वोट शेअरान एक ताणें सांगूं येतालें की चल आमी एकठांय जावया, तुमी साऊथ लढा, आमी नॉर्थ लढटा, तुमी आमकां सपोर्ट दिया, हें भाश्य खंयच करपाक ते येना फुडें. स्वताहून डिक्लेअर करता. स्वताहून एक दीस तो म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना 1 म्हयन्याचें भाडें दिवपाक. आनी सडनली काल हांव एक सावथाक गेलो, नॉर्थाक गेलो जाल्यार सगळे कडेन पोस्टर लागल्या, सगळे कडेन बॅनर्स लागल्या. पयशे हांवें कांय दिवना, ताणें खंयच्यान हाडले. पूण प्रश्न हो आसा की हे what is the whole idea of 10% vote per shareholder contesting Lok Sabha elections and saying that I will win and making promises like कसले promises that I will get dual citizenship. The law does not permit dual citizenship. म्हणजे एकदा तांकां पोगो म्हणून फसयले, आता ड्युअल सिटीजनशीप म्हणून फटयता आनी लोक फसता. हो म्हाका प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. अरे खंयचे कायदे तज्ञाक विचारा, ड्युअल सिटीजनशिपाचो इशू कॅनॉट बी डेल्ट विथ लायक दीस. आतां जे पासपोर्ट कॅन्सलेशन आसा तो विशय आमी धरून घेतलो, आमी दामून दवरलो. मागीर सीएमान पर म्हाका दिसता क्लॅरिफिकेशन दिला की वी वील सॉर्ट दीस इशू. लास्ट वीक सीएम हो इशू आर्जीन कित्याक घेतलो ना इतले दीस जे पासपोर्ट कॅन्सलेशन जाल्ले हो विशय आर्जीन कित्याक घेतलो ना. सो फेक लॉ फॉर गोवन्स इज नॉट समथिंग दॅट पीपल वील वोट फॉर. इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रायंगुलर फायट. म्हाका 1 मिनिट कंप्लीट करपा दी. हांव एकूच गोश्ट तुका सांगूंक सोदता की दीस टायम पीपल ऑफ गोवा वील वोट वायजली. this or that, they will vote for this or that. बाकी कोणी कितलोय ढोल बडो मागीर एसेंब्लीक फुडें कितें जातलें तें आमी वेगळे तरेन पळोवया. पूण वेगळी चूल मांडप इज इम्पॉर्टंट. तूं वेगळी चूल केन्ना मांडटा तेन्ना तुजे कडेन धन धान्य सगळे सामग्री आसता. ती जर सामग्रीच ना जाल्यार तूं जेवण कशें करतलो हो प्रश्न चिन्ह निर्माण जाता.